इश्टानो, तुमकां सगळ्याक नाताळाच्या काळाची परबी भेटयता आनी तुमकां आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता. नवें वर्स सुरू जाता आनी क्रिसमस येता म्हटल्यार खूब काळाव येता. त्या उपरांत क्रिसमस ते नवें वर्स हे थोड्याच दिसां मदें येता. म्हणटच ह्या थोड्या दिसां मदली ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा आसतना म्हाका एक वेगळे तरेची कुशलकाय येता आनी हे कुशलकायेंत तुमी वांटेकार जावचे हें हांव मागतां. आनी मागतां फाटल्या वर्साक जायत्यो घडामोडी घडल्यात, बरें वायट घडलां, तरी आसतना सगळ्याचेर विसर घालून एक खुशालकाय नवे वर्साक आमी येवकार दिवया आनी हो क्रिसमसाचो काळ खुशयेन सारया. आयच्या ह्या खिणांत तुमकां एक वेगळे मनीस हांव सादर करपाचो प्रयत्न करता. चल तांच्या लागीं उलोवया आनीक तांचे विचार आयकून घेवया. इश्टानो, म्हज्या बरोबर मायकल डिनीज आसा. मायकल बाब, आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार. तेच भशेन म्हजे बरोबर सँड्रा रॉड्रिगीस हाणें पालकाचेर एक वेगळी नामना मेळयल्या. मायकल डिनीज भुरगेपणांतल्यान गोंया आपले स्वताचे अशें तियात्र करतालो, लोकां मुखार हाडटालो. त्या भायर सँड्राबाय थोडे बहुत न्हेसतालें, पूण गल्फांत दुबय पावल्या उपरांत ताणें एक उचलें स्थान ह्या पालकाचेर उचलो एक जागो मेळून घेतलो अशें हांवें म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता हांव चुकचो ना. मायकल बाब, म्हाका उगडास आसा झाड, वादळ, व्हडें व्हडें अशें तुजें तियात्र पयलीं तुवें पालकाचेर हाडलें, तर तांचो मातशें थोडें भोव आमच्या ऑडियन्सांक सांगशी. खूब वर्सां पयलीं तें स्टार्ट हांवें केल्लो म्हजो पयलोच तियात्र व्हडें. थोडेच शो जाल्ले ते गांवांत. मागीर झाड म्हूण काडलो. झाड मातशें लोकांनी मानून घेतलो आनी ताचेत खूब नामना मेळ्ळी म्हाका. ताजे फाटल्यान उजवाड केलो. उजवाडा फाटल्यान फकत कला अकादेमीक शो करपाक लागलो. कला अकादेमीन 2 शो केले. एक सुर्या केन्ना उदय जालो आनी ताचे फाटल्यान जोयताची एक बूक, हे 2 कला अकादेमीन सादर केल्ले आनी थंय आमकां प्रायजीस बी मेळ्ळे. तुका उगडास आसतलो त्या वेळार तुज्या पंगडांत कोण कोण न्हेसताले जावं कोणाचो तरी उगडास आसा? खूब जाण न्हेसताले. हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना व्हडे गांवच्याकूच घेवन गेल्लो. मेन एक्टर्स आसले लुसी डिनीज, जेम्स फेर्नांडीस आनीक अशेंच गांवचेच खूब कलाकार आमचेच. त्या फाटल्यान झाड म्हूण केलो. झाडांत म्हजो मेन रोल करतालो तो मेन कॅरेक्टर जो आसलो तो फिलीप आल्मेदा आसलो. आनीक ताचे उपरांत नेटी, ऑलिव्ह आनीक कॉमेडियन बॉट जो आतां ना हांगा म्हणल्यार एक्सपायर जालो, पूण ताणें बी खूब बरे तरेन कॉमेडी केल्ली. म्हणजे भुरग्याचपणांत तुका ही उमेद आसली, पूण पोटा पासून आमकां खंय तरी वेचें पडटा. एक मोदें एक गॅप कसो ओझोन लेयर तयार जालो. आनीक त्या उपरांत तूं जेन्ना गल्फांत पावलो तेन्ना हालींच गल्फांत म्हाकाय संदी मेळ्ळ्यो तुमचे बरोबर. तो आमी थोडे भोव एक एकठांय येवन एक वेगळो प्रयोग लोकां मुखार हाडलो. ताचेर भासाभास करच्या आदीं सँड्राबाय, तियात्रांत तुजी सुरवात कशी जाली? हांवें स्टार्ट केल्लें 1994 वेन आय वॉज यंग. आनी तें म्हणल्यार साल्वादोर आफोन्सो ताच्या खेळ तियात्रांत. देन आफ्टर दॅट गॅबी गोन्साल्वीस, मिलाग्रीस दे चांदोर हाचो तियात्र ओस्कोत, कॅजी दे कुर्तोरी, रेजिनाल्ड दे कुर्तोरी. आनी मागीर म्हजो भाव खेळ काडपाक लागलो, तातूंतय हांव न्हेसलें. आनी आफ्टर दॅट आय मॅरीड आनी देन आय वेंट टू दुबय. आनी दुबय राफायल दे मार्गांव हाच्या तियात्रान हांव न्हेसलें. 4 तियात्र केले तेणें. आनी आतां निकी दे आंबोरा. हय मायकल बाब, आमी म्हाका दिसता पातकांचें फारीकपण चुकोना. ह्या तियात्राचेर भासाभास करूंक वेच्या आदीं आमी एक धाकटोसो क्लिप लोकांक दाखोवया आनी मुखार या. सँड्राबाय, ही स्क्रिप्ट एक वेगळे तरेचो तियात्र, एक वेगळे तरेची भुमिका. जायते तियात्र पालकाचेर वेतात पूण दर एक स्टायल वेगळी आसता. तर ह्या तियात्रांत आमी एक असो
ओपनिंगाचेर पासून आमी एक एक्सपेरिमेंटल कसो करून सुरवात आनीक मदलो सेकंड हाफाक केली. तर ह्या तियात्राचेर थोडे भोव तुजे अनुभव सांगशी. हो तियात्र हेजी स्टोरी एकदम बरी आसा आनी हो सारको बरो क्रिएटीव करपाक तुजोय आदार आसा तितून. दुसरें म्हणल्यार बरो मोरल आसा ताका स्टार्टींग टील एंड सस्पेन्स कसो आनी इट्स व्हेरी नायस टू बी अ पार्ट ऑफ दीस पातकाचें फारीकपण चुकोवना. होय तातले कांत कशें लागले. एकदम बरें स्पेशली म्हजो. होय ओपनिंगाकूय तूं सेकंड हाफाक हां. होय म्हणटच ताचो अनुभव सांगशी. एकदम बरो आनी जायती पाजल्साय आहा तितू. ती म्हाकाय पयलीं खबर आसना ती तुवें म्हाका सांगिल्ली आनी एकदम बरें. मायकल तुजे अनुभव. पातकाचें फारीकपण चुकना आमचो एकदम बरो तियात्र. दुबयक आमी जेन्ना तो केलो आमी खूब वावर केलो तियात्रा वयल्यान. निकी देंबरा ताचो तो पयलींचदान फाटीक आसलो म्हणल्यार व्हेरी डेडिकेटेड. जेन्ना तियात्र जालो तेन्ना लोकांनी मानून घेतलो. बेस्ट म्युजीक, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट सीन्स आनी ओवरऑल हाय स्टँडर्ड ड्रामा. जेवणाचो वेळ आधी सरी देता तुम्ही जेवाता हांव रोखडोच आयले. काय जालो दोरूय सुदरप ना. एक 10-15 दिसांची सुटी घेऊन आपल्या गोरकाणीच्या संगता चालूंक जाय हेच नको. होय जेन्ना दुबय शारांत हो तियात्र जालो तेन्ना जायते जाण थंय स्टेजीर आयले म्हणूंक लागले असलो तियात्र आमी दुबय शारांत तरी केन्नाच पळोवंक ना. जायते तियात्र गोंयांत आनी वेतात जे आपलो 50वो 100वो प्रयोग पासून दुबय शारांत करतात म्हणटच ताचे ते कितले पॉलिश जालेले आसतात हे आमच्यांनी सांगोंक जायना. तरी आसतना एक नवोच शो पयलोच शो जो आनी तोय जाल्यार हावसफूल जालो. हावसफूल. तियात्र सुरू जाल्ल्याक म्हजे बरोबरचे जे बसून आसले तांणी म्हाका म्हणलां कॉमेर्स जाल्ल्यार लास्ट पासून आमी सारके दोळे कडेन आसतना शो पळयला म्हण. टोटल एंटरटेनमेंट. वी हॅव क्रिएटेड हिस्ट्री इन दुबय. होय खरेंच. आनी आमच्या ह्या गोंयच्या ऑडियन्साक आनीक आख्खो संवसारभर ही कार्यावळ पळयणाऱ्यांक आमी इतलेंच म्हणूं जाता की आयज पासून गोंयांत जे तियात्र जाल्यार सगळे कमर्शियल फकत दुडू करूंक. तर हो तियात्र जो दुबय जालोलो एक प्रोफेशनल तियात्र. कारण मातशी मांडावळ, लायट इफेक्ट्स, बॅकग्रावंड म्युजीक ही सगळी प्रॅक्टीस परत 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 केल्या. सेट आमी परत परत मांडून ताचेर प्रॅक्टीस केल्या. चड करून हांव तुमच्या बरोबर चड वेळ नासलो तरी आसतना तुमी जायते म्हयने थकोस घेतला. तर जायते फावटी शिंगाक शिंगां आड्डतालीं ना हांव शो करचोच ना म्हाका शो नाका अशे थोडे अनुभव तुमच्या मदल्यान क्रिएट जाले आसतले. होय होय जाल्या. पूण जेन्ना हो शो पालकाचेर आयलो तेन्ना ते आमी सगळे विसरून गेले आनी एक फॅमिली एक कुटुंब कसो आमचो अखंड पावो ह्या तियात्रा उद्देशी आमी गोंयांत आयज दवरलो. हाचे प्रयोग आयज गोंयांत सेगीत चालू आसात, गोंयांत जायत आसात. आमी ह्या वेळार आमचे जे ऑडियन्स आसात तांचे लागीं कितें मागुया. ऑडियन्सान फकत म्हजें इतलेच मागणी आमचो शो पातकांचें फारीकपण चुकोना हो येवन पळोवचो आनीक अणभवचो आमचो वावर. होय आमी सांगल्यार कळपाना तुमी चोवपाची. सीइंग इज बिलिव्हिंग. Yes. सो कम एंड वॉच इट. तर तुजो मायकल तुजो खुशालकायेचो खीण खंयचो सांगशी. खंयचो वेळ खंयच्या वेळार तुका बरें दिसता. तियात्रान म्हूण तियात्र जेन्ना जालो तो म्हजो सगळ्यान खोशयेचो खीण. तियात्र जावन ती मतलब इतलो बरो शो जालो तो ती खुशालकाय वेगळीच आसली. होय कारण हांवूय दुबय आसलो तियात्र जावन हांव रोखडोच वचोंक ना. एक 2-3 दीस पासून तूं तितूकूच आसलो. And we were crying, hugging each other. हॅप्पी इन्सिडेंट आमच्या जिवितांत थोडे खुशालकायेचे खीण अशेच उत्पन्न जातात आनीक ते आमकां जिवीतभर तातूंत घुस्पावन दवरतात.
सेंटरात तुजो बरो खीण जावं हे प्ले चलता आसतना उमकेच वेळार तुका खूब बरें दिसता जावं उमकोच कांत म्हणटा आसतना तुका खूब बरें दिसता? होय, म्हजो जेन्ना म्हाका सरकारी नोकरी मेवता तेन्ना. तो त्या कांताचे 2 वळी आमच्या ऑडियन्साक. नोशिपो गोट्टोच तुजे लो जाता असले वोजे उर्बे नांव बरोवन पोयात कुशाल रे जाले धाकटुल्लो कुटुंब म्हजो उजार करून हो बेजो सगल्या ताई मोगान चलोन कुशाल रे जाले. खरेंच हातूंतले दर एक इन्सिडेंट आमकां खंय तरी कितें तरी शिकोवन वेता. ह्या तियात्रांत जे सीन चलतात आमी सुरवातीक ओपनिंगाक आनी ओपनिंग जाल्या उपरांत हाचो अनुभव आमकां लागींच्यान घेवंक मेळो ना. तरी पूण ऑडियन्सा कडल्यान जेन्ना दुबय शो जालो, कारण हांगा गोंयांत आमी जे शो केल्यात चडशे ओपन एरांत केल्यात म्हणटच आमकां तितलो काळोख मेळोंक ना. तर ताचे अनुभव सांगशी, सीन कशी लोकांक आवडली कितें? सीन एकदम बरी आनी लोकांनी बी सांगला एकदम बरी म्हणून. स्पेशली फॉर दी त्रियो जो आमचो प्लेन येता ऑडियन्सांतल्यान एकदम बरो. आनी रियली सो मॅनी पीपल टोल्ड मी अबाउट दॅट सीन. एकदम बरी. मायकल? सिनी एकदम बरें केलें. निकी दे आंबराक खरेंच बरोच तोकोस घेतला ताणें. सेट्स सीन्स ताणें खूब खूब तोकोस घेवन. तुमकां दिसतालें की घडये आमी एक डमी सेट करून दवरलेलो, एक थर्मोकोलाचो एक हांवें एक डेकोरेट करून दवरलेलो आनीक तुमी म्हाका जायते फावटी म्हणटालो ओ आमी जेन्ना तियात्र करता तेन्ना असोच आसतलो पूण दुबय तुवें सेट केल्लो तो मातसो सारको आसलो, पूण दुबय स्टेज जी आसली ती सेटाक थोडी ल्हान आसली. सो केलो आमी तसोच. निकी दे आंबरान ती स्टेज फ्रॉम 0 टू वयल्या हेजेर पावयली आपल्या सेटिंगाच्या. हय, हें उगडास काडपाक फाटलो कारण इतलेंच की सेम सेट जो आमी दुबय वापरलेलो तोच आमी आयज आमी हांगा करता गोंयांत केला आनी गोंयांत आमी तेच भशेन त्योच एक्शन्स तेच आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता आमी आनीक एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया आनी मुखार या. एक ना एक दीस हे बजेट बने बसले. आता आताच लेट करपाची गरज आणि तो वेळ आता लागी पावला. विकारी नागिनीची एकच मुकीन तुझा नाश करून टाका आणि हे तुका माझी चॅलेंज. मायकल बाब, आमी जितले क्लिप्स लोकांक दाखयले जाल्यार आमचो जो टेस्ट आहा तो उणो जावचो ना. लोकांक उमेद येतली, लोक तियात्र पळोवंकूय येतलो दुबावना. तर ओवरऑल सरभोंवतणी जें वातावरण आसलें, बॅकस्टेज जायते आर्टिस्ट वावुरताले आनीक सगळ्यांक दिसतालें की आमी हो प्रयोग फळादीक करचो. तर तांतले तुजे थोडे अनुभव? तियात्र फळादीक करपाक खूब तोकस घेतला सगळ्यांनी. निकी दे आंबरा जेन्ना तो स्क्रिप्ट घेवन आयलो, एक्चुली हांव शोआन म्हटल्यार दुबय निकीक हांव दिनवास दिता म्हजें, कित्याक ताणें निकी दे आंबरान ताणें म्हाका ही संदी दिली ह्या तियात्रांत, पातकाचें फारीक पोंड चुकोन ह्या तियात्रांत एक्टींग करपाक. दुबय असो म्हाका कोणूच वळखो नासलो पयलो, म्हणल्यार थोडे खुबशे, पूण जेन्ना ह्या तियात्रांत हांव आयलो तेन्ना मातशें लोकां मदें मातशें नामना मेळ्ळी तियात्रा वयर. त्या खातीर निकी दे आंबराक म्हजे दिनवास. ओवरऑल तियात्राचें एक्सपिरियन्स खूब बरें. जेन्ना ताणें म्हाका आपयलो फॉर ट्रायल, पयलेच खेपेक जेन्ना हांवें स्क्रिप्ट वाचली आनी तेन्ना ताणें म्हणलें ओके तूं ह्या रोलाक फीट. खूब बरें दिसलें. ताणें मागीर तुकाय फोन केल्लो आनी स्टार्ट केली प्रॅक्टीस. स्टार्टींग ते एंड पासून सगळ्यांनी आमी खूब हें घेतलो. जेन्ना प्रॅक्टीसीस जे आसले सगळें डेडिकेशन सगळ्यांचें आसलें. आनी नाकाश बोरकर हो आमचो दुबयचो एक्टर, सिंगर, पोएट,
हो कलाकार हाणें ह्या तियात्राक खूब आपलो खाण दिलो. ताचो वावर, निकी दे आंबोराचो वावर, सगल्यांचो वावर मेळोन तुवेंनूय तुजें येवन उपरांत दुबय येवन तुवें तुजें सगल्यांचो हें करून शो एकदम बरो जालो. इट वॉज अ वेरी नायस शो. लोकांनी म्हणलें असलो शो दुबयन आमकां प्रोफेशनल एक्टरांतले जे कोण घेवन येताले तांच्यातल्यान पळोवंक मेळना, पूण दुबय लोकल्स आमी जो निकी दे आंबोराचो हो शो लोकांनी पळयलो तो लोकांक खूब बरो दिसलो तो. हय म्हणटच निखिलाच्यान आनिकूय लोकांच्यो अपेक्षा आसतल्यो की Obviously. दुसरे फावटी तो असलेंच कितें तरी वेगळें लोकां मुखार हाडटलो. ऑब्वियसली. मायकल, जायत्या वर्सांचो तुका गॅप पडलो एक आनीक हो तियात्र जावन म्हणजे जायते फावटी आमी म्हणटात कितें खंयच्या गायाचेर मीठ तर घाशीत जाल्यार ताची दूख आनीक आनीक वाडटा. म्हणटच तुजी खुशालकाय आनीक आनीक वाडोवन आनीक तियात्र नाचनशें तुका दिसतात? दिसता नाचतलो, पण हय दिसता म्हाका नाचून. आतां सुरू केलां तें चालूच दवरपाचें मन आसा. कारण तुजो असलो कलाकार आमी वगडावप ना म्हाका तर दिसता. पळय सेंड्रा, तुका तूं जायते तियात्र न्हेसलां, पूण ह्या तियात्रांत तुजे थोडे अनुभव, बरे अनुभव सांगशी? पयलें म्हणल्यार लायक जें आमी कितें कोत्ता आमी लोकांक दाखयताय, आमी लोकांक सुदरावपा अशें करून सोदताय, पूण तें आमी आमचे भितर आमी तें मानून घेवपा जाय आनी आमकांय लावपा जाय. आमी जस्ट लोकांक दाखयलें आनी आमी दुसरें केलें अशें जायना. सो म्हाका अशें करून लायक जायते तितून मोरल्स मेळ्ळे ते म्हज्या जिवितान आपणायले. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका जायती आडखळ जाताली प्रॅक्टिसाक येवपाक, कित्याक मुगे बेबी धाकलें आहा आनी हांव कामाक वयता. पूण मुगे घोव ही इज व्हेरी सपोर्टीव एंड बिकॉज ऑफ हीम हांव हो तियात्र करपाक पावलां. पयलें निकी दे आंबोरान ताका फोन केलो, मेल्वीन सेंड्राक धाडटा मरे. हांवें वय म्हणलोलें ना, तो वय म्हूण बेकार, वय येता येता म्हूण. हांवें म्हणलें आरे तूं कित्या वय म्हणल्यार म्हाका प्रॅक्टिसा वचूं ना गो, हांव दोत्ता बायक, तूं वचूं. ही इज व्हेरी सपोर्टीव, आय लव हीम. आनी दुसरें म्हणल्यार ओके जालें अशें करून प्रॅक्टिसा केली जायतें जातालें आमचें मोदें, पूण रोखडी इसरोतालीं पोतून एज अ टीम. ओके आनी जालें सगळें बरें करून जालें आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी हांवें म्हणलें म्हाका आनी नाका ह्या तियात्र पुरो. आनी तियात्र जाल म्हणटरी कितले वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस, कॉल्स, वॉयस कॉल्स. मागीर म्हाका दिसलें ना हांव पोतून वयतलें. हांव वयता पोतून, ना फूल स्टॉप जालें ना मुगेलें आनी वयता मुखार अशें म्हूण. हय पाय, तुज्या ओपाऱ्यांचो अर्थ हांव समजता. हो एक डायलॉग आमचो. म्हणटच ओपाऱ्यांचो अर्थ समजोंक थोड्यांक जायतो काळाव लागता, पूण तुका बेगीन समजलो. तुका येवकार. खरेंच सेंड्राबाय, तुमच्या बरोबर थोडो वेळ आमी बरो साळलो. आमी धाकटोसो एक क्लिप दाखोवया आनी मुखार या. जरी तर म्हाका म्हजे पार्टी तिकेट दिना जाल्यार हांव अपक्ष म्हणून निवडणुकीत धांवतालो आनी जिखून येतलो. कितें म्हणलें? अपक्ष. अपक्ष तूं चिकन पॉक्स तिगून जाल्यार तूं एका सारको काबार. या सांगता दुबयच्या शहरान भोंवडी मारता आसतना मायकल बाब अशें दिसतालें की हांव गोंयांतूच आसा, कारण सगळे गोंयकार सगळे बरोबर मेळोन आमी वावुरताले, सगळे बरोबर न्हेसताले, जायते फावटी जेवणाक येताले. सो हे अनुभव म्हज्यान विसरूंक जायनात. आमच्या बरोबर तुमी जाणात जे कोण आसले, म्हाका दिसता सगळ्यांचो उगडास तुमी करीत जाल्यार बरें जातलें. हय, सदा, जॉर्ज, पीटर, सांतान, कॅजी डिकॉस्टा, कॅजी डायस, रोजारियो दे सिओलिम, सॅनियो, कॅजी डायस कॉमेडियन, ज्युनियर कॉमेडियन, ज्युनियर डायस ॲक्च्युली.
हय आनी त्या भायर रामेरो मागीर आकिनो रामेरो आकिनो मारियो रॉड्रिगीज म्हजो देर. हे सगळे बरोबर एक कुटुंब कसो कारण आकिनान आखीच बॅकग्रावंड म्युजीक सांबाळली. हांव ताका मदें मदें हांव येयल्या उपरांत हांवूय थोडें करेक्शन करतालो हे भाशेन हें जाय सो आयजूय तोच फ्लो आनीक तोच टेम्पो तीच उमेद आमच्या सगळ्यांच्या मदें आसा. आमी गोंयांत पावलीं अशें दिसता की गोंयांत बरोबर दुबय बरोबर आसलीं गोंयांतूय बरोबर आसात. तर सेंट्रा तुका कितें दिसता की तुवें स्वताचें अशें आनी कितें करूंक जाय जावं आनीक कांतारां म्हणूंक जाय आनीक तियात्रांनी न्हेसोंक जाय जाच्या उद्देशी तूं लोकांक कितें तरी बरें दिवपाक शकतलें. कारण हांव इतलेंच म्हणटा आमच्या गोंयांत जे तियात्र जातात चड करून आमच्या सालसेतीन ते तियात्र लोकांक कितें जाय तें दितात. आपल्याक जे डायरेक्टराक जावं रायटराक जाय तें लोकांक मेळना. आनीक जाचे उद्देशी फकत कमर्शियल पयशे करपाची टॅक्टीक. तर हातूंत एक वेगळे तरेचें तर हातूंतलें म्हणजे तुज्या मनांत कितें दिसता की कितें आसचें? लोकांकूय हॅपी करचो आनी तूं जे लोकांक दाखयता ते तुवें तुज्या भितर इम्प्रूव करचें. जे भाशेन तुवें आदीं सांगलें. हय तेश कोन्न. आनी म्हाका जायते जाण म्हणटाय तुका वॉयस बरो आहा तूं कांतार कित्याक म्हणना. प्रॉब्लम कितें जाता एक फावटी हांव बिटा चुकता सो आय डोंट वॉन्ट टू. पूण ते म्हणटा ना यू हॅव टू प्रॅक्टीस. आनी म्हाका दिसता हांवें जायती प्रॅक्टीस करपा जाय बिकॉज सगळे म्हाका म्हणटाय तुगे वॉयस बरो आहा तुवें कांतार म्हणपाकूच जाय सोलो म्हणपाकूच जावं स्पेशली सॅन्यो तो सदांच म्हजे फाटल्यान आसता सेंट्रा जायो तुगेलो मातशें बीट प्रॅक्टीस करुया आमी अशें म्हूण. म्हाका दिसता हांवें जायती प्रॅक्टीस करपा जाय कित्याक हांव आतां चड हें दिना अशें चड मुगे फॅमिली दिता अशें आनी कामाक सो थिंग जायना. म्हाका दिसता हांवें आतां चड प्रॅक्टीस करपा जाय. मायकल आमी आमचे मदें नदर मारता आसतना थोडे आमकां जे गूण दिल्यात ते आमी वेव्हारांत हाडून दुसऱ्या मनशाक मोटिवेट करपाची गरज आसा जे तुज्याय भितर आसात. तर तुजे विचार कितें? मोटिवेट करपाक जाय जेन्ना कोणूय हें करता म्हणल्यार हांव म्हजो खान सदांच आसतलो जावं निकी आंबोरा जावं दुसरे हांव तांचे म्हणल्यार आतां खूब वर्सांनी हातूंत परतून भितर सरला आसतलोच. खरेंच अशाच विचारांनी सगळ्यांनी कारण आमी पळयता आसतना केजी डिकॉस्टा ताचे लागीं आख्खेंच कांताराचें सगळे कांताराची बँक ताचे लागीं आसा. आमी बँकेन दुडू हाडूंक येतात पूण कांतारां तर मागतलो जाल्यार ताचे लागीं मागत जाल्यार आमकां सगळीं कांतारां मेळटात. जीं कांतारां कोणाच्याच लागीं ना तीं ताचे लागीं एवेलेबल. ही इज व्हेरी हेल्पफूल स्पेशली लायसन्स काडपाक. हें सोंपें न्हय तेणें जायतो तोकस गेल्ला हें लायसन्स हें करपाक आनी एट लास्ट तियात्रा वचून हय लायसन्सान आनी बाकी तियात्रान इवन करेक्शन्स येस तेका एश कोन्न बारीक चोवपाचें आनी सेंट्रा तुगे हें जालें ना एश कोन्न तेका बरें हें आहा दो तेणें एश कोन्न जायते तियात्र नाचलो ना तो पूण तेणें जायते चोयले पूण ह्या तियात्रान भरपूर तोकस घेतला. म्हाका म्हज्या विचारा प्रमाणे दर एका मनशान तोकस घेवन हो वाव वेव्हारांत हाडला. आमच्यांनी म्हणूं जाता हो फकत निकीचोच तियात्र न्हू आमच्या सगळ्यांचो. आनी निकी म्हणटालोय बिना हो आपणागे तियात्र न्ही हो आमगे सगळ्यांलो म्हूण हें तेणें एट द बिगिनींग ही सेड दीस. आमचे मदें आविला आनीक नेरिसा हिवूय आसलीं जावं ग्लोरिया आसलें म्हणटच आनी सगळ्यांनी आपलें बरे भाशेन काम केलें. हांव पळयतालो की नेरिसा जायतो खान मारतालें जायतें वावुरतालें बॅकग्रावंड म्युजिकीचेर ताणें जायतो इंट्रस्ट दिलोलो. निमाणी अशी एक मॅसेज आयली की रामिरोन वाजोवंक जायना तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? एक मोमेंटार दिसलो हय सारकें आमी कांय ना कांय जावपा ना म्हूण बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जालें सगळें बरें कित्याक तेय म्हणजे तेणें वाजोवं ना पूण ते उबे रावले सायडीन आनी रामिरो दिसतालें बोट पासून हालतालीं तेजी हें करपाक पूण ते रावले उबे आनी तांकां सपोर्ट. गोंयांत जॉन आयलो एंटनी वेली आयलो ते आयलो आनी आमच्या बरोबर जॉन डिसिल्वाय कॉमेडी करूंक आसलो तसोय ह्या खिणांत आमी उगडास करतात. म्हणटच आमी आनीक एक क्लिप थोडो दाखोवया आनी मुखार या. फाटी जाय पोस्ट बोयली तुगे कोणा मुखार जालो भुरगे कोण तुरी आठ सोडलो ते
उनकी विलवा शेतरामध्ये रक्ताची अरे बाय हो ती तुझी पार्टी बाय जवळच तू माझी माय खाली लीला गया असताना तुझा माझी सुन पैसा तुझे पुढे माय बाय बाबा बाई बाई पोय तुझो खरो बापूय कोण तो पत्कानी बुडलोलो देवचार ना असल्या दोघीला का मोठं बापूय केलाच पुढची ना तुझं पाय तू अरे तू टाकतो तू इतला चौकीला जात पडून हांवें म्हज्या स्वप्नांत पासून चिंतून घातले तुझ्या आयकून हांवें म्हज्या घराब्याचेर दिसवान केले तुका हांव बऱ्याक सोडची ना तुवें म्हजें तुडू घेतला तेची तुवें म्हजें तुडू घेतला ते मायकल तुवें पेन हातान धरलें जाल्यार तूं आनीक तियात्र बरोवचो ना तियात्र बरोवपाक तशें कांय ना खूब बरोवंक शकता म्हणल्यार आतां पासून पूण तशें कांय प्लॅन ना दुसरो नवो तियात्र सादर करपाचो प्लॅन आजून कांयच ना ओके म्हणटच आनीक एक 4-5 तियात्र न्हेसल्या उपरांत तुजो तियात्र भायर सरतलो हातून इलोय दुबाव ना सेंट्रा आमकां चान्स वाडटलो मायकल मे बी पण तशें कांयच प्लॅन ना खरेंच आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणया किरीतपणी आयज नाकाश आमच्या मदें ना ताका आमी सॅल्यूट मारुया कारण ही कार्यावळ तो पळयता आनी ताचो उगडास आमी केला मायकल बाब खरेंच तुमी वेळांत वेळ दिलो आनीक म्हाकाच सांगात दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका आनी सेंट्राबाई तुकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं तुमकांय थँक्यू प्रुडंट मिडिया थँक्यू फ्रेंड म्हणजे म्हजी एक लोकांक विनंती आसा आमच्या सगळ्या शो जे कोण पळयतात पातकांचें फारीकपण चुकोना हो आमचो शो 3 तारखेर गोमंत विद्या निकेतन ह्या हॉलांत जातलो 3:30 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी येवचें आनीक आमी सगल्यांनी मेळून लोकांक नव्या वर्साची उनवणीत परबी भेटोवया होय परबी सगळ्यांक तुमकां नव्या वर्साची परबी. उनवणीत परबी आनी इतल्यानूच आयची माणका मदें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां आनीक सगल्यांक तुमकां आदेवस करता आनी नवें वर्स बरें उमेदीचें आनी फळादीक आवडयता आदेवस Thank you.